स्ट्रेच आसा हांगा आमचे 4 कलवट आसा हे ओल्ड कलवट्स आसा आनी म्हणजे ह्या सायडीतले सगळे जे रेन वॉटर येताले नाल्यार हें येताले ते अशें तळ्यांत येताले आनी तळ्यांत क्रॉस जावन त्या तळ्यांत वताले आनी गोवाची पेट्या कडल्यान भायर वताले. आतां हे जाले पुर्तुगीज तेंपा वयले कलवट्स आशिल्ले पायपां आशिल्ली कलवटूय न्ही हे पायपां आशिल्ली आनी त्या खातीर उदकाचो फ्लो वचनाशिल्लो एकदां ताच्या खातीर पट्टी बी ह्या भागार येताली चड पावस पडलो की. सो आज आमी हांगा कितें करतात की हे 4य कलवट जे आसा म्हणजे फूल रस्तो हे इतलोच पार्ट न्ही फूल रस्तो आमी कलवट्स घेतात कॉन्क्रिटाचे कलवट्स आसतले आनी 4य कलवट नवे येतले आनी तो रोड वायडन जातलो अरावंड 4 मिटर पयले की हांगा पर्यंत रोड हो वायडन जातलो आनी हांगा जो ब्रिज येतलो म्हणजे तो हो रोड ह्या ब्रिजा खातीर केटर करतलो म्हणजे रस्तोय रुंद जातलो आनी लोकांक येवपाक वचपाकूय बी हो भाग म्हणजे खूब सोयीस्कर जातलो फायर टेंडर वचपाक सोयीस्कर जातलो. आज आमी हें इनॉग्रेशन केलां फक्त रस्तो कितलो आमकां मेळटा तो पळोवपाक आनी थोड्या दिसांनी रेल्वेचे तांकां ऑर्डरूय मेळिल्ली आसा म्हणजे एक दीस ट्रेन क्लोज रेल्वे स्टेशन क्लोज करचें पडटा तांकां सो ती बी ऑर्डर तांकां मेळिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता हें जालें की हो फूल भाग जो आसा म्हणजे हो रूल आमी कित्या खातीर केला 2 गोश्टी खातीर एक तर ह्या ब्रिजा खातीर हांगा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता तेन्नाय बी हांगा खंय तरी ट्राफीक वाडटली लोकांचे येरादारी चड वाडटली सो हे सगळे रस्ते रुंद करप खूब गरजेचें आशिल्लें आनी त्या खातीर हो आज अरावंड 1,27,00,000 म्हणून आमी हो वायडनींग करतात आनी ताजे बरोबर कलवटूय आसा. एक्चुअली हो जो कलवट हा पळय व्हेरी लॉंग पेंडींग इश्यू तो आनी तेजी काळाची गरज आसलेली थंय हांगा खंय तरी करपाक लागून आमी सदांच पळयता की आतां इतलीं वर्सां जालीं आतां हांवें कावन्सिलान आसा आनी म्युन्सिपालिटीन जेन्ना आमी फ्लडींग क्लियर करतले फ्लडींग जायनासतना समज आमी एरिया दवरतले जाल्यार आमकां पयलो हो कलवट आमकां साफ करचो पडटलो एवरी टायम तो चॉकअप जातालो तो व्हडलो करपाची गरज जशें दाजीन सांगलें पळय तो पुर्तुगीज काळांतलो म्हाका दिसता आसतलो तो इतलो ओल्ड आहा तो सो आतां म्हाका दिसता हो जो कलवट केल्या उपरांत म्हाका जो म्हणजे म्हाजो वॉर्ड म्हणजे इस्लामपुरांसून बायणासून जो फ्लो येता पळय तो सुरळीतपणान वयतलो. जो कलवटाचो आमी इनोवेशन केलो हो कलवट खरें इम्पॉर्टंट दाजीन जशें सांगलें पुर्तुगीज टायमाचो कलवट आनी म्हाज्या वॉर्डार आसतना म्हटल्यार म्हाका खूब त्रास जाता कित्याक जें उदीक आमच्या बायणासून जें येता तें खंय ना खंय कलवटान पयलींच्या पुर्तुगीज टायमार धाकटे कलवटा खातीर काय करता ऑलरेडी आमी 2 कलवट केल्या एक बायणा जुंताकोटा कडेन आनी एक उरुल्या आनी आतां तर हो जालो जाल्यार आनी एक बेनिफीट जातलें खंय तरी आमचो एक प्रयत्न आसता बाबा पाणी खंय तरी उरपाक जायना पाणी बरो फ्लो जावपाक जाय म्हणून हो जो हें घेतला ताजेन भार घेतला आनी आमच्या वॉर्डा खातीर खूब 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 गरज आसलेली. तशें सांगता आतां रस्तोय वाडटलो रुंदीकडेन वाडटले फुटपाथूय वाडटली अंडर ब्रिजूय जातलो म्हटल्यार बरी गोश्ट वास्कोकारां खातीर आनी आमच्या भागांत जे मांगोर हिल बायणा ह्या वाटेन रावता मेस्तावड्या भागांत तांकांय बरी गोश्ट आसा.